गोवा टॅक्सी ॲप काडप एक्चुली इट इज एन ओवरऑल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा की सगळ्या जाणांनी टॅक्नोलॉजी ड्रिवन ॲप हो गोंयांत येवपाक जाय. आतां पर्यंत गोवा मायल्सचो ॲप आशिल्लो, बाकीचे कोणी प्रायवेट ॲपूय चलयतात, बट गव्हर्मेंट एप्रूव्ड अशा पद्दतीन आनी तोय बी टॅक्सीकारांक लॉस न जाता परत सरतलो. ताज्या खातीर मोपा एअरपोर्ट सुरू करता आसतना आमी गोवा टॅक्सी ॲपा वयल्यानूच सुरू करतले आनी तांकांय बी विश्वासान घेतले. ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां रजिस्ट्रेशन करपाक लायलां. ताज्या खातीर एकदां रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत तांकां जे रजिस्ट्रेशन करता तांकांय कशा पद्दतीन आसतलो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे रेट नोटिफायड केल्या त्या रेट बेसिसाचेर गोवा टॅक्सी ॲप हो सुरवात जातलो. त्या खातीर तांकां लॉस जावचो ना, जे ते लॉसाचें सांगताले. आनी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी ह्यान फुडें गोवा टॅक्सी ॲपाचेरूच येवपाक जाय, जेणे करून जर टॅक्सी ॲपाचेर येयलें आनी ज्यो ॲपाचेर आसलेल्या टॅक्सीच्या बाबतींत जर थोड्या कोणी टॅक्सीकारांनी दादागिरी बीन केली जाल्यार कशीच खपून घेतली वयची ना. आनी मोपा तर सुरू करता आसतना 100% आमी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरवात करता, इंटरनॅशनल टुरिस्ट हांगासर येता, त्या खातीर टॅक्सीच्या बाबतींत किंवा खंयच्याय टुरिजमाच्या खंयच्याय एक्टिविटीच्या बाबतींत गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आमकां नाका. लास्ट टायम सांगिल्लें, लास्ट कॅबिनेट मिटिंगेन आमी हाडपाचें आहा, आमी हाडूना. वी सेड वी आर फर्दर गोइंग टू डिस्कस टू ब्रिंग अबाउट फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन द ॲप, फर्दर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडिशनल पॉइंट्स which will be a friendly app for the customer, for the taxi people and for everyone. That's why we took time. Today there were deliberations where everything was there on the table. More welfare schemes for the driver to make the app acceptable and how it can be really good. All those things were discussed. So we are very confident that very shortly we will bring it up to the cabinet, or if necessary even by circulation we will get the file cleared.